मनीस पर्सा कडेन वता ताजो तो भाग आसता आमी आंतड्याचो लास्ट पार्ट म्हणटात एनल रिजन तातूंत हे सगळे प्रॉब्लेम जातात तो पयलो ताजो एक लिंक जालो आनी हो प्रॉब्लेम जाता कित्याक एक कॉमन कॉज आसता सगळ्यांचे पयलीं जाणून घेवया की पर्सा कडेन जातना एक तकली जाता कितें ताजे खातीर एनस जे आसता लास्ट पार्ट जो आंतड्याचो आसता ताजी घडण कशी आसता की एक इतले एक आर्किटेक्चरल मार्वल म्हणटात तशें आसा ताजे मसल्स असतात एक तर रिंग अशें टायप आसता सर्क्युलर मसल वीच फॉर्म्स अ वाल्व आनी एक वर्टिकल मसल ताजे भितर आसता वीच शॉर्टन्स द एनस तशें जेन्ना मनीस पर्सा कडेन वता म्हणजे टॉयलेट जावपाक वता त्या टायमार ताजे ते लॉन्जिट्युडनल मसल जे आसा ते शॉर्टन जाता आनी स्टूल जे आसा ते गेट्स फोर्स्ड आउट आनी त्याच टायमार सर्क्युलर मसल जे कंट्रोल करपी आसता ते रिलॅक्स जावपाक जाय हे दोनूय जर तर बरोबर संतुलीत सिंक्रोनायझेशन जाले तर प्रॉपरली ते स्टूल पास जाता आनी इट इज अ व्हेरी इजी प्रोसेस आनी तातूंत एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार त्रास जावपाक केन्ना जायना आनी इट्स अ नॅचरल प्रोसेस पण तरी आसतना बरेच जाणांक हो प्रॉब्लेम जाता आनी ताजे मागीर दुसरे प्रॉब्लमान ताजें रुपांतर जाता दुसरें म्हणजे तातूंत जो त्रास जाता तो इतलो चड जाता केन्ना केन्ना की मागीर मनीस मागीर खंय मेळटा थंय वता लागींचो कोण एक वेक म्हणा ताजे कडेन वता आनी ते चुकीचे जेन्ना ट्रिटमेंट घेता तो मागीर प्रॉब्लेम आनिकूय खूब वाडटा आनी फायनली जेन्ना आमचे कडेन पावता पेशंट तेन्ना जो ओरिजिनल आशिल्लो तो 10 पटीन 20 पटीन इतलो चड जाल्लो आसा ताका त्रासूय चड जाता खर्चूय चड येता आनी मागीर इट गोज ऑन फॉर अ लॉंग टायम आनी केन्ना केन्ना मागीर ते 100% करेक्टूय जायना मागीर